नमस्कार. तुमकां सगळ्या माणकामत्यांक कार्यावळींक परत एक फावट माय मोगासो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता. तुमी जायते फावट म्हणटात की दुसऱ्या दुसऱ्या नव्या नव्या कलाकारांक हांव तुमच्या मुखार हाडटा, पूण आयज खेरीतपणी म्हाका दिसता तुमच्याच मदल्या कांय भाव भयणाक हे कार्यावळींतल्यान हांव तुमच्या मुखार मांडूंक सोदतां की ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत जावं तियात्र पळयल्या उपरांत तांचे परिणाम ताचेर कितें तांकां बरें मेळटा आनी कितें वायट मेळटा हाचेर आमी थोडी भोव भासाभास करुया. ह्या वेळार म्हाका दिसता म्हज्या लागींच आसा नित्यानंद नायक. हो एक बाय प्रोफेशन टिचर, भुरग्यांक शिकयता आनी ताचे विचार ह्या कार्यावळीचेर जावं तियात्रा वयर आमी जाणून घेवया. बाब नित्यानंद, आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुका माय मोगासो येवकार. देव बरें करूं. नित्यानंद, जी माणकामत्यां जी कार्यावळ चलता जावं तियात्र आयज लोकां मुखार चलतात, जे माटवांनी जातात, हॉलांनी जातात, हाचेर तुजे विचार कितें? सगळ्यात पयलीं तुका काजल सांग देव बरें करूं म्हणटा तुमकां पुराय प्रुडंट टिमीक. कारण माणकामती हातूंतल्यान तुमी तियात्र माचयेर जे कितें दायज आमच्या कोंकणीचें आसा त्या माचयेच्या कलाकारांक तुमी स्टेज दिल्या आनी तांच्या जिविता बद्दल लोकांक जाणून दिवपा खातीर जायती म्हायती दिवपा खातीर तुमी काम करता परबीं. 7 वर्सां हांव तियात्र पळयतां आनी तियात्र म्हाका आवडटा. तियात्र माचयेर जे कलाकार आसात तांणी कोंकणी गिरेस्त केल्या, तांकां हांव आयज याद करतां. आनी तियात्रांतल्यान समाजीक प्रबोधन जें आसा तें खूब जाता अशें म्हाका दिसता. समाजांत जें कितें वायट चल्लां, वायट आसा, समाज बरो जावंक जाय हाचेर खेरीतपणान तियात्र जो आसा तो उजवाड जाता. नित्यानंद बाबा, आयज आमी नदर मारली जाल्यार आमची कोंकणी नाटकां जायतीं जातात, पूण जे भशेन ऑडियन्स तियात्रा वटेन वळटा तसो नाटकां वटेन तितलोसो दिसना. पूण एक तियात्र लायलो काय ना, जावं तो हिंदू, क्रिस्तांव जावं मुसलमान, एका एक नाटान आपल्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान उर्बेन भरोवन ह्या तियात्रांक वेतात. हाचेर तुका कितें दिसता? कोंकणी नाटकां अजून वेवसायीक तशें रूप येवंक ना, पूण हालीं नाटकां जावपाक लागल्यात आनी नाटकांचेर लोक धंदो बी करतात. तियात्राच्या बाबतींत पळोवपाक गेल्यार तियात्राक जवळ जवळ 120 वर्सांची परंपरा आसा आनी तियात्र गिरेस्त आसा. तियात्राक लोक भरभरून येतात, लोक तिकेटी काडटात, पयशे दिवन तियात्र पळयतात. पूण बारीकसाणेन पळोवंक गेल्यार तियात्राचें जेन्ना हांव नियाळ करता, अभ्यास करता, तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तियात्र जे तरेन फुलूंक जाय आशिल्लो, जे तरेन फुलूंक जाय आशिल्लो ते तरेन फुलूंक ना. तेन्ना आमी भारतीय माची म्हणटात, भारतीय माचयेचो जेन्ना अभ्यास करतात, ती बंगाली नाटक आसूं, ते मागीर गुजराती नाटक आसूं, ते मराठी नाटक आसूं, ते हिंदी नाटक आसूं, हातूंत जेन्ना आमी कोंकणी नाटकाक बसयता तेन्ना कोंकणी नाटक खंय तरी आमचे वयर आयिल्लें पळोवपाक मेळटा. पूण तियात्राची गिरेस्त परंपरा आसून लेगीत तियात्र जे तरेन फुलूंक जाय आशिल्लो ते तरेन फुलना अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. बाकीच्यांचें वेगळें मत आसत. ऑफ स्टेज जे कलाकार आसात त्या संदर्भांत, ऑन स्टेज जे कलाकार आसात त्या संदर्भांत, म्युझीक जें आसा त्या संदर्भांत आतां हालीं तर अशें जावपाक लागलां कोंकणी तियात्रांत, म्हाका वायट दिसता सांगपाक की विनोदाच्या नांवाचेर कितें खपता. कांय बरें आमचे पयलींचे कॉमेडियन आशिल्ले, अजुनूय बी आसात नवे कलाकार. तातूंत हंबर्ट आसा, लुईस बच्चन आसा, आगोस्तीन आसा, सेल्वी आसा. पूण बाकीचे कांय नवे नवे कलाकार जे आयिल्ले आसा ते कितेंय खपयतात. मोजडेपणां तियात्रांत येवपाक लागल्यात, डबल मिनींगांनी तियात्रांत आतां हालीं चड, आनी लोक ताळयो मारतात असले हाका. सो म्हाका दिसता तियात्र आमी जो तरेन फुलूंक जाय आशिल्लो, तितून वयर काडपाक जाय आशिल्लो, ते तरेन अजून मेन तसो जायना. म्हाका दिसता हाजेर तियात्रिस्टांनी बारीकसाण नियाळ करपाची गरज आसा. कारण नवे नवे प्रायोगीक एक्सपेरिमेंट जातात आतां माचयेचेर, हेर माचयेचेर, तशें तियात्राचे माचयेचेर जावचें अशें म्हाका दिसता. आनीक जरी तर हे आमी एक्सपेरिमेंट जे भशेन तुवें सांगलां हाचेर बारीक तर विचार केलो, कारण हांव म्हज्या कार्यावळींतल्यान जायते फावटी मागत आयलां की हे थोडे बदल आमी करची गरज आसा. कारण जेन्ना जे भशेन जी वल्गरिटी लोकां मुखार येता कॉमेडींतल्यान, ती पळोवन लोक थोडो बहुत ताळयो मारतात, पूण भायर सरून गेल्या उपरांत ताणें कितें दाखयलें रे. सो हीं उतरां तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. ह्या वेळार म्हजे लागीं एक क्लीप आसा, प्लातिल्दा आनी जाशीद वाज, एक आदलो तियात्र एंटनी सिल्वेस्टराचो गिरेस्काय. म्हाका दिसता ही धाकटीशी कॉमेडी जी ताणें माचयेर केल्या ती आमी पळोवया. पूण ते म्हाका कितें सांगना रे.
असा भियेलो पयलो कित्याक तू जायत ना जायत म्हण काय जाय तू म्हाका पळय दिश्टी पडला तेच तावा सिद्धांत सारको ना ओय काय चालदारा कोण निघताना उडशात कापूस खाता जाण मरे सांगतो आयन पट चोयला ते दुसरं म्हाकाय तशें जाताले हांवें तुजी खबर कोणाकूच सांगो कोणा दुसरें तुवें लायक काय जायत म्हणून मोठो मरे तूं आनी ती म्हाका बेगीन सांगपाचें कित्याक हांवें केलें तुवें लायक सांगपाक सांगू तुका खरें जात मरे म्हाका काजार आवय जा न्हू जा न्हू चल म्हाका कांतो नाका जात मरे चल फोटो विशीं म्हाका चोड मोग सामको पूण एक सांगू हांव सोदतो मरे तुका आवय सोदतले हांव तुका सबंद जायत म्हणून भियेलो म्हणून कितलो भितर वर्स रे यार म्हाका वर्सां तूं कितल्यान म्हाका 20 आहाय मरे 20 हाय मुगो म्हाका वोट हाय उठ रे तसं राव तुझ्या 2 वर्सां व्हडलो 10 वर्सां व्हड केल्या तितल्यान हांव तुका सोडटा पूण राव रे सांग तूं तो म्हाका 20 वर्सां जाय तूं हांव धाकटें आसत मरे चोवपाक हांव शेतीमान जालें तुजी शेतीमान हांव 2 दिसांनी वळो जाला 2 दिसांनी आसता पयला बरो आलो जावं बरें आमकां जर जाय मरे एक सांग तुका माय पाय ना तुगेलो माय पायना माय ना पाय ना भाव ना भयण ना कोण ना एकली ती माय ती माय हा मस्त तकलें नांव जाणटी तकलें नांव म्हणजे पिशी पिशी कशी बरोबर म्हाका आपलो घोव म्हणटा कितें म्हाका आपलो घोव म्हणटा ती माय आपणागे घोव म्हणटा तुका आनी तूं ते वावर होता हांव कितें करता पिशा आनी कितें करता अरे तूं तर मुई तर वर्स तुका तर लॉस करता मरे ती घोव म्हणून पिशा नांव कितें सांगू ती पिशी एक समय काजराक नाचोंक बाजारान म्हणून म्हाका लजेक घालची सांग तूं हांव बरो जाणा हांव खंय नाचोंक जाण रे आमची पळय डान्स वयताय आमी घरांत वचताय मरे आराक तूं नाचोंक शिकयना त्या खंय नाचोंक शिकयताय रे ते मुई वयत ना देखो आसता तिने पूण आमचे भाशा पिक्चर आसता आमूल व्हडले मिनिस्टर आसतले तूं कोणाक हाती हांव भायल्यान भितर आनी वचून भायल्यान चड फामाद हांव वयता सर आमी बरो डिस्प्लेस करया आनी घालया बरें करया तो कर पयशा लागत तूं बिना एकदम बरें करया पूण म्हाका नाचोंक कोणा मरे डान्स कशनो तुका हांव शिकयत हाय तूं आमूल डान्स करचो न्हू डान्स जावोच आतां तुका नाचोंक शिकयता म्हाका शिकयता तूं जाणा नाचोंक चल म्हाका बरें जायना वर्स शिकयत नाचोंक कित्याक तें पयलें वर्स नाचताय न्हू तें पयलीं करचें तें बरें सगळे लोक आमकां पळयतालो म्हाका जाता मरे नाचोंक नाचय तुका आसता ना नाचया मरे आमी आतांच जाशीदवाज आनी प्लातिल्दा हांची धाकटीशी कॉमेडी पळयल्या आनी जे भशेन तुवें सांगलां तशें ताणें जी वल्गरिटी आसा ती वापरूंक ना एक डिसेंट कॉमेडी बरी तरेची कॉमेडी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला हांव तुज्या लक्षान आनीक एक गजाल जाणूंक सोदतालो जी कार्यावळ आमी खासा माणका मदल्यांतल्यान जी करतात जे आदले तियात्रीस आतांचे तियात्रीस ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज हाचेर तुजें मत कितें हाजेर म्हजें मत म्हळ्यार पयलींचे तियात्रिस्टांची चडशी तियात्रां हांवें पळोवंक ना म्हळ्यार जासिंतवाज म्हाका तरी पळोवपाक मेळूना एम बोयर थोडो भोव मेळ्ळो मिंगेल रॉड तसो येना पूण थोडे तियात्रिस्ट हांवें पळयल्यात आनी आतांचे तियात्रिस्ट जेन्ना हांव हें करता तेन्ना म्हाका आदले तियात्रिस्ट जे आसात ते खूब आवडटात ते एकाच कारणाक लागून म्हाका अशें दिसता की आदल्या तियात्रिस्टां भितर जी एक क्रिएटिविटी जी आशिल्ली ती खूब आशिल्ली कातराच्या बाबतींत नवी नवी कातरां आमकां पळोवपाक मेळटालीं नवी नवी चाली आमकां पळोवपाक मेळटाल्यो आनी ह्यो चाली अजुनूय आमच्या तोंडार घोळटात जासिंतवाजाची चाली घोळटात मिंगेल रॉडाच्यो घोळटात एम बोयराच्यो घोळटात एज ब्रिटन जो आसा आल्फ्रेड डोजाची आसा ही कातरां अजुनूय आमच्या तोंडाचेर घोळटात लॉर्नाची तशी कातरां घोळटात बारीकशी पळोवंक गेल्यार पूण आतांची कातरां जी आसात ती येतात आनी वतात हाजें कारण म्हाका एक दिसता की ही कातरां जी आसात ती चडश्या फावटी हिंदी ट्युनाचेर केल्लीं आसतात आनी ही सर्रास तियात्रान पळोवपाक मेळटा ताका लागून म्हाका दिसता की तियात्राची जी क्रिएटिविटी जी आसा कातराची पर्टिक्युलरली कंपोजिशन जें आसा तें खंय तरी मरत चल्लां काय कितें हांव तरणाट्यांक तियात्रिस्टांक अपील करपाक सोदतां की हे हिंदी ट्युनाचेर किंवा हेर खंयच्या ट्युनाचेर कातरां करचे परस जर तुमी कोंकणी कातरां जीं आसात
ती कोंकणीची तुमच्या मातयेंतली जर तुमी दिली जाल्यार ती लोकां मेरेन पावतली आनी लोकांच्या काळजा मेरेन पावतली आनी लोकांच्या काळजा मेरेन पावलें जाल्यार तो तियात्र सदांकाळ उरतलो तियात्र नवोदीत तियात्र दिसतांनी म्हाका दिसता हें मुठीत धरपाची गरज आसा. आनी आसा जे भशेन आमच्या बाब नित्यानंदान सांगलां तशें आमच्या तरणाट्यांनी हे फुडें व्हरपाची चड गरज आसा. आनीक नित्यानंद तुमी म्हाका सहकार दिलो ही ऑडियन्सा मुखार हांवें हो ताबलो मारला ताचेर तुवें आपल्या ताप जिखला तूं ताचेर तुवें उलोवप केलें त्या पासत तुका देव बरें करूं. ही कार्यावळ फुडें वता आसतना म्हज्या सांगाताक म्हजो आनीक एक इश्ट सिनियर सिटीजन डॉमिनीक बाप्तिस्ता आसा अशा कार्यावळीक तुका मागीर म्हाका सांगता. डॉमिनीक हाचें खाशेलपण म्हटल्यार गांवांत माजोड्डेचो आनी हाचें खाशेलपण म्हटल्यार तो तियात्राक वचून सारको तियात्र लागींच्यान पळयता आनीक गरज पडटा तें थोडें भोव गिन्यान तो आपण घेता ताचेर अभ्यास करता आनीक जायतो तो तियात्राच्या गिन्यानान भरलेलो आसा. तर डॉमिनीक हे जे तियात्र जे जाता ताचेर खरेंच तो खुशालपणान हें सगळें काम करता. सांगचें म्हळ्यार हांव ल्हानूच आसतना म्हाका तियात्रांत देखून धाकटो आसतना हांव तियात्र जावं तियात्र सगळें ल्हानूच आसतना थंयच्या वयता. तो मोग आजून पासून म्हाका आसा कित्याक म्हाका चड मोग आमचो माय भाशेचो आनी हे वरवीं म्हाका जायती नॉलेजी मेळटा. सगळे तियात्रान जावं कांतारान तेका एक मॅसेज आसता ती मॅसेज आमी फायद्याक लागलो म्हाका चड खूब आवडटा. हालींच जे तुवें तियात्र पळयल्यात ह्या दिसांनी ताचो तुका उल्लेख करता कोणा कोणाचो तियात्र पळयला? हालींच हांवें पयला तो मिलाग्र चांदोर फुलां हितून म्हाका जायती मॅसेज मेळ्ळ्या. थोडीं भुरगीं आपणा माय बायचें आयकनाय आनी कोणाचे मोगान पडटाय कितें मागीर परिणाम मागीर एकदम वायट जाता आनी मागीर भुरग्यांकूय फुडारा माल पडटा आनी आवय बाबाय तशें त्रास जाता. माय पाय जायत तो तेप घेवन भुरग्यांक वयर वागयता. भुरग्यांनी चिंतपा जाय की कोणाच्या मोगान पडटा तें मायचोय मोग मायचो मोग चिंतपा जावो तेमी आपणाक कितें त्रास काडून वयर काडले आनी सगळ्यांक म्हाका दिसता सगळे जे तियात्रांची मॅसेज मेळटा जायते म्हाका बरें दिसता आयकून. पूण त्या उपरांत आनी कोणाचो तियात्र तुवें पळयलो? ते उपरांत हांव केन्ना लास्ट हांवें केल्लो पूण हांव हांवें म्हाका टायम मेळ्ळा हांव जायते थंय पळयता म्हाका टायम मेळटा सोय मेळटा जावं तियात्र चोयता. आदीं जे तियात्र जाताले आनी आतां जे तियात्र जातात हातूंत कितें तरी बदल आसा? आतां म्हाका जायते बदल आसा कित्याक आदीं ते भाशेन चड करून रातचे तियात्र जाताले आनी हांव वयतालो म्हाका दोळ्यांक जॅमूय येताली. पूण आतां कितें जालां आतां दिसाचे जाता चड करून आतां आमच्या हॉलान बायक येता हॉलान आनी हांव वयता आनी दिसाचे जाता आनी म्हाका बरें दिसता पळोवंक एकदम बरे भाशेन चोयता. आदीं म्हाका कितें जाल्यार रातचे चड मातशें जातालें हें एकदम बरें लागलां म्हाका की हें बरें जाता आतां इम्प्रूवमेंट जालां जायतें. तर डॉमिनीक आनीक एक गजाल धाकटीशी म्हटल्यार जेन्ना तियात्राचें एक्टींग चलता तेन्ना खंयचो तरी आर्टिस्ट तुका उणो पडटा असो दिसता जावं कोणाचें ओवर एक्टींग जाता अशें कितें केन्ना तरी तुका भासना? आसता तितून थोड्याचें आसता पूण तें कोणाचें सगळे कडेन आसता तें वायट बरें आसताच सगळे कडेन. पूण तुका कितें दिसता की तें मातशें करेक्शन तर जालें जाल्यार तियात्र आनी बरो जावं येतालो? बरो जाता आनी ते पयले मागीर तांकां कळलें की ना तेंचें चड ओवर एक्टींग जाता म्हणून ते मागीर इम्प्रूव करतात आनी मागीर सुदारता बरें जाता. डॉमिनीक ह्या वेळार जे भाशेन तियात्र तूं लागींच्यान पळयता म्हणटकच जो बरोवणार आनी जो डायरेक्टर आसा आयज आमच्या तियात्रांनी बरोवणार आनी डायरेक्टर एकलोच आसता दिग्दर्शक एकलोच आसता. सायमन गॉन्साल्वीस बरोवपी आनी दिग्दर्शपी एक ताची VCD आसा आनी तो कशे भशेन क्लास घेता ह्या सिक्वेन्सा भितर ताची आवय सोंपता तरी ताका रातचो तियात्र करचो आसता.